प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 22वो विस्वोर वोड 34 ते 40 पर्यंत। Mathew chapter 22 verses 34 to 40। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। पूण सादुकींक ताणें ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे भितरल्या एकल्या वकिलान एक असो विचार केलो। गुरुजी, समूर्तींत व्हडली आज्ञाची खंयची? जेजून प्रतिपाद केलो, सगळ्यान व्हडली आनी पयली आज्ञा ती ही, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळे तुज्या जिवाच्या बोडान आनी सगळे तुज्या मनान सोरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर। आनी तिचेच भाशेन दुसरी ती ही, तुजोच करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर। हे दोन आज्ञाचेर दवरलेली आसा सगळी समूळ आनी प्रवादी। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता की एक फारिजो येता जेजू कडेन आनी जेजू कडेन हो प्रश्न विचारता। आनी हो जो प्रश्न जो फारिजो जेजू कडेन विचारता तो कित्याक येता जेजूक विचारपाक? तो येता जेजूक त्रासान उडोवपाक। भाव भयणीनो, हो जो फारिजो जेजूक येयल्लो प्रश्न विचारपाक जेजूक, गुरुजी समूर्तीन व्हडली आज्ञा ती खंयची? भाव भयणीनो, ह्या संवसारान दोन भाशेचो लोक आसता। एक भाशेचो लोक जो प्रश्न विचारता तांकां जबाब मेळपाक, तांकां आजून म्हायती मेळपाक, तांकां जाणवाय मेळपाक, जें ती नोको तें तांकां कळोन येवपाक। आनी दुसऱ्या भाशेचो लोक जो आयज ज्या भाशेन फारिजो आसलो तो प्रश्न विचारता कोणाक त्रासान घालपाक। म्हणजे ज्या भाशेन त्या फारिजिवान आतां जेजूक येयल्लो आनी जेजूक आतां हो प्रश्न तो विचारता, ताका जाणवाय नाका आसली, ताका जेजूचो जबाब नाका आसलो, ताका जाय आसलें जेजूक त्रासान घालपाक। कित्याक भाव भयणीनो, आमी आयज 34 वडीन वाचता की सादुकींक जेजून ओगे केल्ले म्हूण आयकोन फारिजो एकठांय जावन येयले आनी ताची परिक्षा करूंक, जेजूची परिक्षा करूंक तांच्या भितरल्यान एका वकिलान एक असो विचार केलो, गुरुजी समूर्तीन व्हडली आज्ञा ती खंयची? म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या भाशेन हांवें पयलें म्हणलेलें दोन भाशेचो लोक आसता। एक जो शिकोंक सोदता, एक जो प्रश्न विचारता कित्याक तांकां जाणवाय जाय, तांकां तें कळीत करूंक जाय, तांकां ती सोजमणी मेळोंक जाय। आनी दुसरे भाशेन हे फारिजो जे दुसऱ्यांक त्रासान घालपाक, म्हणजे कोणाची परिक्षा करपाक, ते येयल्ले जेजूक त्रासान उडोवपाक, पळोवंक सोदताले जेजूक कितें जबाब दितलो तो। आनी भाव भयणीनो, आयज जो प्रश्न त्या वकिलान विचारलो, त्या फारिजियान विचारलो, तो प्रश्न कसलो आसलो? समूर्तीन व्हडली आज्ञा ती खंयची? आनी जेजू भाव भयणीनो कितें जबाब दिता? तो म्हणटा, सगळ्यान व्हडली आनी पयली आज्ञा ती ही, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवीच्या बोळान आनी सगळ्या तुज्या मनान सोरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर। आनी तेचे फुडें तो कितें म्हणटा? तसोच कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर। भाव भयणीनो, आमी खुरीस पळयत जाल्यार खुरिसाक दोन भाग आहात। एक वयर सोकला आनी एक उजव्या त्या दाया हातीक। ते आमी सगळ्यांनी खुरीस पळयला। आनी भाव भयणीनो, आमी वयर सोकला पळयत जाल्यार खुर्साक तो जावन आसा आमचो संबंद देवाशी। म्हणून जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान जें देवान आपल्या पवित्र उतरान बरयलां तें आमी कोत्ता, आतां आमचो संबंद आमच्या देवाशी घट जाता। म्हणजे आमचो संबंद जेजूशी, आमच्या सगळींच्या बापाशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान वाडत वता। आनी आतां आमचो संबंद इतलो घट जाता की देव आमचे कडेन उलयता, आमी देवा कडेन उलयता
आणि आतां दिसान दीस आमचो संबंद देवाशी गोड जाता, कित्याक आमी ताजें उतर आयकता, ताजें उतर आमी पाळटा. फकत आयकना, एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें ना, पूण आमी तें उतर, देवाचें उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा. आनी जेन्ना आमी पाळटा भाव भयणीनो, तेन्ना आमी आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक पावता. म्हणजे जेन्ना आमचो संबंद आमच्या देवाशी गोड आहा, तेन्ना आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता. आनी आज्ञा जी आयज त्या वकिलान वा त्या फारिझेवान जेजूक विचारलेली त्या दिसा, समूर्तीन व्हडली आज्ञा ती खंयची. आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी देवाचो मोग करता आनी आमच्या पेल्याचो मोग करता. आनी ही आज्ञा जावन आसा व्हडली आज्ञा जेजूची. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खुर्साक पडयता आनी आमी पळयता की आमचो संबंद आमच्या देवाशी गोड जावंक जाय, आमचो संबंद देवाशी कसो गोड जाता. जेजून आमकां सांगलां, जिवाचो 14:23 तो म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हज्या उतरा प्रमाणे चलता, तो म्हज्या सर्गीच्या बापाची खोशी करता. म्हणटच सर्गीच्या बापाची खोशी करपाक म्हणजे कितें? देवाचें उतर आनी देवाची खोशी जावन आसा एक. जे भाशेन आमी आमची खोशी आमच्या भुरग्यांक कितें आमी भाट दवरता, घर दवरता, गाडयो दवरता आनी मोरच्या आदीं आमी सगळें बरोवन दवरता आनी मेल्या उपरांत तें आतां आमच्या भुरग्यांक मेळटा. तेच भाशेन जेजू ह्या संवसारान येयलो, ताणें आमकां सर्गीच्या बापाची बरी खबर दिली. हें सगळें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आनी आतां जेन्ना आमी तें वाचता आनी तें कोत्ता, आतां आमी देवाची खोशी करता. म्हणटच जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी देवाची खोशी करता, आमी खरेपणी देवाचो मोग करता. जेन्ना आमी देवाचो मोग करता, आतां आमचो संबंद देवाशी गोड जाला म्हणून आतां आमच्या पेल्याचो, आमच्या दुस्मानाचो पासून आमच्यान मोग करूंक जाता. आनी त्या भाशेन आमच्यान जी जावन आसा व्हडली आज्ञा, देवाची व्हडली आज्ञा, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करपाक आमी आतां करूंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो, आमकां गरज देवाच्या उतराची, आमकां गरज देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, आमकां गरज तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान आयकोन पाळूंक. जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, आतां आमी देवाची व्हडली आज्ञा आमी करता, आमी मोगान चलता आनी खरेपणी क्रिस्तांव म्हणून, भावार्थी म्हणून एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता आनी एक दीस सर्गीचें सूख भोगूंक आमी तयार जाता. तर आयज बाबा खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावया, देवाचें उतर पाळूंक सद्दां आमी दिसपट्ट्या जिवितान आयकून तें करूंक आमी आयज वावरुया आनी खरेपणी ही व्हडली आज्ञा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान करूंक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक पोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.